गोंय पुर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मुक्त जाल्यार आयज 58 वर्सां पुराय जातात. गोंय सरकारा वतीन राजधानी पणजेन 58वो गोंय मुक्ती दीस मनयलो. 58व्या मुक्ती दिसाचो कार्यक्रम गोंयभर तालुका पातळेचेर गोंय सरकारा वतीन थळाव्या आमदार आनी मंत्र्यांच्या हस्तुकीं झेंडावंदन केलें. राजधानी पणजेन जाल्ल्या गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यक्रमाक सुरवेक मुखेलमंत्री सावंतान संचालनाची पळोवणी केली. उपरांत गोंय प्रशासनांतल्या अधिकाऱ्यांक फावो जाल्लीं प्रशस्तीपत्रां आनी पुरस्कार मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकीं भेटयले. तातूंत मुखेलमंत्री गृह खात्याचो पुरस्कार 7 जाणांक भेटयलो. होमगार्ड आनी सिव्हील डिफेन्स पुरस्कार 2 जाणांक भेटयलो. मुखेलमंत्री अग्निशामक दळाचो पुरस्कार 3 जाणांक भेटयलो आनी रान खात्याच्या 2 गार्डांक प्रशस्तीपत्रक दिलां. राज्य पुरस्काराचो अंदूचो मानकारी के.व्ही. रामनाथाक भेटयला. गोपाल रत्न, कृषी रत्न, कृषी विभूषण, कृषी भूषण आनी हेर पुरस्कार भेटयले. गोंयांतल्या लोकांक गोंय मुक्ती दिसाच्यो शुभेच्छा दितनाच मुखेलमंत्री सावंतान म्हादय न्हंय आनी केंद्र सरकारान नवीन कायद्याक मान्यताय दिल्लो नागरीक हक्क कायदो आनी एनआरसी कायद्याचो उल्लेख आपल्या भाशणांत केला. म्हादय न्हंयचो विशय पर्यावरण मंत्रालयान कर्नाटकाक दिल्लो परवानो स्थगीत दवरिल्ल्यान गोंयाक ताचो फायदो जातलो अशें सांगलें. तशेंच नागरीक कायदो चालीक लागलो तरी ताचो गोंयांतल्या लोकांक त्रास जावचो ना अशेंय जाहीर केलां. पळयात राज्यान मनयल्लो गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यक्रमाची चलचित्रां. सगळ्यात पयलीं हांव गोंय मुक्ती दिसाच्यो सगळ्यांक मना काळजांतल्यान खुशाल भरीत वरवीं दिता. फाटल्या वर्सा गोंय विधानसभेचो सभापती ह्या नात्यांतल्यान तुमकां सगळ्यांक संबोधपाची संद म्हाका ह्या वेळार मेळ्ळी. त्या वेळार सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांचे विचार तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार हांवें प्रगटयले. पण बाईची याद आनी आमी ताचे विचार आनी कार्य हें आमकां सदोदीत प्रेरणा दिवपी कार्य आसा आनी तेंच कार्य फुडें व्हरपा खातीर आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर म्हाका संद मेळटा की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां संबोधीत करपाचो. दिसतानो आमचें गोंय राज्य म्हळ्यार देशाच्या पश्चिम तटाचेर आशिल्लें एक भांगराळे प्रदेश. छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज हांच्या परत पटलाक पावन जाल्ल्या ह्या भुमीत आमी पळयता की ह्या गोंय भुमीक खूब मोठो इतिहास आसा. 450 वर्सां पेक्षाय चड वर्सां ह्या पोर्तुगीजांच्या हांगासर जुलमी राजवट जी आसा हांगा तांच्यांनी कार्यकाळ घालयलो. पण तांच्यांनी हें करता आसतना हांगासली संस्कृताय, हांगासली भाशा, हांगासल्यो सगळ्यो चाली रिती नश्ट करपाचो प्रयत्न केलो. पण हाका खंयसरूच आमचो गोंयकार गोळी पडूंक ना. म्हणूनच हांव आमच्या पुर्वजांचे तांच्यांनी आमची संस्कृतायेचें जपणें केलें आनी भारताची संस्कृताय जी आसा ताचे कडेन घट्ट जाळ जोडपाचो प्रयत्न आशिल्लो. ह्या सगळ्या पुर्वजांच्या स्वतंत्र सैनिकांक हांव परत एकदा याद करता आनी तांकां नमन करता. जावं तो हिंदू भाव, क्रिस्तांव भाव, मुसलमान भाव, आमचो गोंयकाराचो एकचार हो सदोदीत म्हणजे स्वतंत्रा पयलीं आनी आतांय बी तसोच घट्ट दवरला आनी तोच आनीकूय बी घट्ट जावपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करप, अति प्रयत्न करप हो गरजेचें आसा. आमी पळयता की गोंय मुक्त करपा खातीर गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांनी तशेंच ह्या पुराय भारत देशांतल्या स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. म्हणूनच तर म्हाका दिसता 1947 उपरांत तब्बल 14 वर्सांनी घडये आमकां उशीर लागलो आसत पण ह्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक परत एकदा हांव नमन करता. आज म्हाका दिसता स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा आनी त्यो कायद्याच्या चौकटेन नोकऱ्यो दिवप हें आमच्या खातीर बंधनकारक आसा आनी निश्चितच आमी ह्या सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो दितल्यो. ताच्या खातीर आंदोलन करपाची म्हाका दिसता कोणीच गरज ना. गोंयचें सरकार तितलें कार्यक्षम आसा आनी हांव परत एकदा सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आनी तांच्या भुरग्यांक आयच्या सुवाळ्याचेर सांगपाक सोदता की तुमी केल्लें योगदान हें आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचें आसा आनी तुमच्या भुरग्यांक जे ठरयिल्लें आसा त्या प्रमाणे कायद्याच्या चौकटींत रावन नोकऱ्यो ह्यो नक्कीच मेळटल्यो. म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक फाटल्या गोंयच्या सरकारान डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हाचो विजन 2035 हो डॉक्युमेंट आमच्या समोर आसा आनी त्या दृश्टीन गोंयची डेव्हलपमेंट करपा खातीर मागीर ती एग्रीकल्चरच्या क्षेत्रांत आसतली, मायनिंगच्या क्षेत्रांत आसतली, टुरिजम जावं, गोंयचो सैम राखण आमकां ह्या बाबतींत पावलां उचलपा खातीर म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या जनतेक, विचारवंतांक, तंत्रज्ञांक, वेवसायिकांक, उद्योजकांक आनी शिक्षण तज्ञांक हांव उलो मारता ह्या संदर्भात आमकां सगळ्यांक जनसहभागातून जनसहकार्य गोंय फुडें व्हरपा खातीर आनी हें भांगराळें गोंय उच्च पांवड्यार व्हरपा खातीर गोंय एक सुशिक्षीत, प्रगतीशील, समृद्ध आनी आदर्श राज्य घडोवपा खातीर तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा. तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें म्हाका दिसता. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे ब्रीज वाक्य घेवन फाटल्या 9 म्हयन्यांत म्हाजें सरकार कार्यरत आसा.
गोंयच्या जनतेक निगडीत आशिल्ले सगळे प्रश्न सुटावे करच्या खातीर स्थिर प्रशासन स्वच्छ प्रशासन दिवपा खातीर कायदा आनी सुव्यवस्था नीट राखपा खातीर तरणाट्यांच्या मदीं कौशल्य आनी प्रशिक्षणाच्या मळाचेर सरकारी तसोच बिनसरकारी रोजगार निर्मिती करपा खातीर विकासाच्या मापदंडाचेर हे गोंय खंयसरूच फाटी पडचें न्ही म्हणून आमी जायते प्रयत्न करीत आसा आनी ताच्याच खातीर नवी येवपी आमची स्टार्टअप पॉलिसी आसतली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसतली वायब्रंट गोवा सारखे जायते कार्यक्रम आमी ह्या तरणाट्यां खातीर वेळच्या वेळी आयोजन करीत आसा आनी म्हाका दिसता त्याच मळाचेर गोंय फुडें वयतना आमकां दिसतलें आमी पळयता की ह्या वर्सा पावसाचो अभूतपूर्व असो कहर आमकां गोंयांत दिसत आयलो आनी विंगड विंगड वाठारांत म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आमकां मोठ्या प्रमाणात भोर जे आसा हे आमकां जाणवले आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंट टिमी पुराय सगळ्या तालुक्यांनी मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांक मदत कार्य करपाचें काम जे आसा हे डिझास्टर मॅनेजमेंट टिमींतल्यान केलें सरकाराच्या कडल्यान आमी म्हणटा की ल्हानसो काय आसना पण तांकां सगळ्यांक मदत करपा खातीर तांच्या नुकसाणीची भरपाई दिवपा खातीर मागीर ती शेताची आसूनी घरा पडिल्ल्या ठिकाणी आसूनी तर आमचो प्रयत्न तांकां मदत करपा खातीर आशिल्लो आमी तांकां प्रयत्न केलो अजूनय शेताच्या बाबतीत तांकां मदत जावपाची आसा आनी निश्चितच ही मदत आमी करतले म्हाका दिसता प्रलंबीत पावसा खातीर जायत्या बाबतीत आमी पळयता की आमी वेगवेगळे कडले रस्ते बाकीचे सगळ्यो गजाली ह्यो आमकां सुस्थितीत हाडपाक थोडोसो उशीर लागलो पण आमी सगळे कडले रस्ते आसतले उदक पुरवणी आसतली किंवा बाकी सगळ्यो साधन सुविधा ह्यो पुरोवपा खातीर जायत्यो गजाली ज्यो आसा सुसूत्रीत करपाचो प्रयत्न यत्न आमी करीत आसा आनी निश्चितच आमी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सगळ्यो गजाली गोंय राज्याच्या सगळ्या लोकांक बरें दिवपा खातीर आमी सदोदीत प्रयत्न करत आसा 15 पासून काणकोण जावपी नॅशनल हायवेचें काम सुरू असल्या कारणान आमच्या जायत्या गोंयकारांक हाचे बाबतीत त्रास सहन करचो पडटा हें म्हाका खबर आसा पण हे सगळें करता आसतना आमी पळयता की अटल सेतू आमी पुराय केलो मनोहर पर्रीकर काणकोण बायपास म्हणजे गलजीबाग काणकोण आनी माशे पूल आमी पुराय केलो आमी जुवारीचो पूल पुराय करतले खांडेपारचो पूल पुराय केलो आनी अशे जायत्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरच्यो गजाली आमच्या सरकारान ऑलरेडी पुराय केल्या उरलेल्यो गजाली पुराय करतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंय राज्याक दिवपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा शिक्षण क्षेत्र ह्या बाबतीत म्हत्वाची पावलां उखलता आसतना गोंयच्या ताबार प्राथमीक आनी सेकंडरी एज्युकेशन दिवपा खातीर सरकार जायत्यो गजाली जायत्यो येवजण्यो मागीर त्यो प्री कावन्सिलींग आसत किंवा जायत्यो येवजण्यो आखीत आसा आमी पळयता की मुळावें शिक्षण हे मुळाव्या भाशेंत जावपा खातीर 150 टिचरांची नेमणूक आमी नुकतीच केली आनी युनिव्हर्सिटी आसतले किंवा हायर एज्युकेशनच्या बाबतीत आसतले गोंय राज्यांतल्या तरणाट्यांक थंयसर प्रादुर्भाव जावचो की तांकांच नोकऱ्यो मेळच्यो हाच्या खातीर जायत्यो पॉलिसीज गोवा सरकारान घेतल्या गोंय राज्य हे एक एज्युकेशन हब जावचें आनी ताच्या खातीर स्कोपूय आसा आनी ताकाच लागून आमी IIT आसतली NIT आसतली ह्या सगळ्यांक लागू दिलो आनी केंद्र सरकारा कडेन अजूनय मागणी केल्या की एम्स आसतले IIM आसतले ह्यो सारक्यो जायत्यो जे एज्युकेशन क्षेत्रांतल्यो विविध सहकार्य हांगासर येवचे हे आमचे मागणे आसा आरोग्य क्षेत्रात सरकारान जायत्या प्रमाणे जायत्यो गजाली आमी पळयता की सामान्य मनशाक नदरे मुखार दवरून सगळ्यो सुविधा प्राथमीक आसतले प्राथमीक आरोग्य केंद्र लेवल आसतले किंवा आमी म्हणटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले हांगा सगळ्यो गजाली DDSSYच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक येवजण्यो लाभ मेळचो म्हणून करता की गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो येता त्या बाबतींत आरोग्य क्षेत्रांत म्हाका दिसता की गोंयांतल्यो जायत्यो सुविधा पुरायूय जातल्यो गोंय हे पर्यटन क्षेत्राचेर एक नावाजलेलो प्रदेश म्हणून वळखलो वता देश आनी विदेशांतले कितलेशेच पर्यटक आमच्या गोंयांत सदोदीत येत आसता तांकां त्रास उणे जावचे आनी ताच्यो जायत्यो सोयी सुविधा तांकां विजयाचेर आसतल्यो पुराय गोंयांत पुरोवपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा अजुनूय बी गोंय टुरिजम क्षेत्रांत फुडें येवपा खातीर आमी केंद्र सरकारा कडेन मेडिकल टुरिजम इंटरलँड टुरिजम आनी पर्यटन विकास करचो म्हणून आमी निधीची मागणी केल्ली आसा आनी निश्चितच फुडल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळात मेडिकल टुरिजम आनी इंटरलँड टुरिजम हाच्या खातीर आमचो यत्न आसतलो जेणे करून चडांतचड टुरिस्ट जे आसा हे गोंय प्रदेशांत येवचे ह्या खातीर आमी प्रयत्न करतलो नुकतेंच 50th एडिशन ऑफ द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल पार पाडलें मोठ्या अभिमानान आमी सांगता की गोंयचें नांव ह्या पुराय जगाचेर वचपा खातीर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हे नक्कीच आमकां खूब मोठें काम जें आसा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलान केल्लें आसा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी अशें प्रशासन दिवपाचो वास्तूपाठ आमकां घालून दिला
आणि त्याच मार्गाचेर चलता असताना अंत्योदय ह्या तत्वाचेर आमचे सरकार उदोदीत चलत आसा. निमण्या पावंड्याचेर आशिल्ल्या मनशा खातीर सगळ्यो येवजण्यो मागीर त्यो केंद्र सरकाराच्यो आसुनी राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो आसुनी ह्यो सगळ्यांच्या मुखार पावच्यो आनी सगळ्यांच्या पर्यंत पावच्यो हाच्या खातीर फक्त हांव म्हज्या सरकारांतले मंत्री आनी आमदार हेच न्हय तर म्हाका दिसता गोंयच्या साबार जनतेन कार्यरत रावप अत्यंत गरजेचें आसा आनी तशें जर जालें जाल्यारूच निमण्या पावंड्याचेर सगळ्यांच्या पर्यंत सरकारी आनी बाकी केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो सगळ्या पर्यंत पावपा खातीर गोंयच्या सगळ्या जनतेन आमकां साथ दिवची हे ताचे कडेन मागता. विविध कारणांक लागून म्हाका दिसता राज्याचो आर्थीक स्थितीचेर परिणाम जावपाक लागिल्लो आसा. ती स्थिती सुदारची सरकार ठोस उपाय योजना ज्यो आसा करीत आसा. थोड्याच दिसांनी आमकां ह्या हेजेर बाकीच्या दृश्टीन उपाय दिसपाक लागतलो. आमी पळयता की गोंयांत पर्यटन आसतलो, IT आसतलो, विविध फार्मास्युटिकल कंपनी जायते उद्योग गोंयांत आपले कार्यरत करपा खातीर आमी जायत्यो तांकां फॅसिलिटीज दिवपा खातीर फुडें येत आसा. आनी म्हाका नक्कीच खबर आसा अशा पद्दतीचे विविध उद्योग थोड्याच दिसांनी गोंयांत आपल्या निश्चितपणे प्रस्थान जे आसा सादतले. मायनींग बंदी आसा आनी ताचेर जावपी परत एकदा सुप्रीम चालू जावपाक जाय त्या उद्देशान सुप्रीम कोर्टान आसतले किंवा केंद्र सरकारा कडेन आसतले जायते प्रयत्न आमी सुरळीत करीत आसा. हांव जनतेक आश्वस्त करता की मायनींग वेवसाय जो आसा तो बेगिनात बेगीन सुरू जातलो हाचो हांव पुनरुच्चारूय करता. म्हादयच्या संदर्भात म्हाका दिसता फाटलो म्हयनोभर जायत्या विरोधकांनी जायत्या बाबतींत आमचेर जायते आरोपूय केले. परत एकदा गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां सांगपाक सोदता म्हादयच्या बाबतींत की आमी खंयसरूच कॉम्प्रोमायज करचे ना. म्हादय म्हाका म्हज्या आई समान आसा आनी परत एकदा हांव सांगपाक सोदता की आमी काल हाडिल्ल्या MOF मिनिस्टरा कडल्यान हाडिल्ल्या पत्रा उपरांत म्हाका दिसता सगळ्यांनी बिंदास्त जावपाक जाय. जे लेटर अभ्यासात दवरला कर्नाटकाक दिल्लें पत्र परत एकदा अभ्यासात दवरला हाचो अर्थ हो गोंयच्या जनतेचो विजय आसा. गोंयच्या बाबतींत म्हादय कडेन आमी खंयसरूच मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करचे ना हें परत एकदा सांगता. म्हादय ही गोंयची आसा, गोंयची धुळदली हें परत एकदा हांव तुमकां सांगपाक सोदता. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाचे कायदेशीर अडथळे दूर जावन नक्कीच परत एकदा काम जे आसा ब्लॅकान सुरू जातलें. आमी 2022 पर्यंत मोपाचे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जावचो ह्या अनुसार आमी प्रयत्न करत आसा. म्हाका दिसता 2020 ह्या वर्सा नॅशनल गेम्स आयोजीत करपाचो निश्चय आमी केल्लो आसा आनी ताका लागून गोंयच्या साबार सगळ्या भुरग्यांनी म्हाका हेतून भाग घेवपा खातीर आमी सगळ्यांनी तरणाट्यांनी फुडें सरचें जेणे करून गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक नॅशनल गेम्सान वांटो घेवपाची संद जी आसा ही पयलीच फावटी मेळटली जेणे करून आमचे भुरगे राष्ट्रीय मळाचेर खेळपा खातीर सज्ज जातले. ह्याच्या सुवाळ्याचेर म्हाका दिसता केंद्र सरकारान पास केल्लो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ह्या एक्टान गोंयच्या हिंदू आसतले, मुस्लीम आसतले, क्रिश्चन आसतले ह्या खंयच्याच भावाक कसल्याच बाबतींत म्हाका दिसता भियोवपाची गरज ना. सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ह्या बाबतींत हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान सबंद गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता कोणी ह्या विशयाचेर कसलोय जर अपप्रचार करपाचो प्रयत्न केला आसत ताचेर बळी पडपाची गरज ना. गोंयकार ह्या नात्यान समेस्त सगळ्या गोंयकारांचे हीत मागीर ते परत एकदा सांगता की हिंदू आसुनी, मुस्लीम आसुनी, क्रिश्चन आसुनी ह्या सगळ्यांचे हीत राखप हें म्हजें कर्तव्य आसा आनी ह्या समेस्त गोंयकारांक ह्या पासून कसलोच त्रास जावचो ना हाची हमी आयच्या ह्या मुक्ती दिनाच्या सुवाळ्याक हांव तुमकां सगळ्यांक दिता. आनी परत एकदा हांव सगळ्या समेस्त हांगासर जमिल्ल्या आनी विशेष करून पुलीस दल बाकीचे सगळे जाण जेंच्यांनी आज ह्या परेडीत भाग घेतलो पुलीस आसतले, हायस्कूल्स आसतले किंवा फायर आसतले किंवा होमगार्ड आसतले ह्या सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता. गोंय मुक्ती दिनाच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. स्मरुनी गोमंत देवी मूर्ती सौख्यदा प्रेम भरी हृदय भरी नमन तपवदा ह्या उतरांनी जनतारूपी गोमंत देवीक नतमस्तक जावन हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोमंत. पण म्हादय बद्दल त्याने निर्णय घेतलो आणि आज त्याका स्टेटस मेळ्ळो हा स्टॉप हा सगळे स्टॉप म्हटल्यार ते कॅन्सल जावपाचे त्याच्या बद्दल डाऊट कोणें करपाचें ना. ही कॅपिसिटी ह्या प्रमोद सावंताकडे आसा. लोकांनी कितली अफवा करून दी काल पळय तें बील आयलें सिटीजनशीप हेजे पार्लमेंटान खुबसो आवाज जालो पण एक मुस्लीम सुद्दां हिंदुस्थानाचो हांव ह्या व्यासपीठाचेर सांगू शकता एकूय मुस्लीम जो हिंदुस्थानान जो आयिल्लो आसा आनी हिंदुस्थानान आसा ताका कसलोच धक्को बसचो ना. खंयच्या केसार ताचो धक्को बसचो ना. हें गव्हर्मेंट हें प्रमोद सावंताले गव्हर्मेंट भितरल्यान तयार जालें ताचे बद्दल डावट ना. पण लोक अफवा करतात
काही देशद्रोही असतात ते काही लोकांक सांगतात की तुमकां सगळ्यांक घालयतले, मुसलमानांक घालयतले आणि हो हे जे बील आयला ते स्क्रॅप करचे असो ही जी अफवा चल्ल्या काही देशद्रोही कडल्यान ताका लक्ष दिनात. कारण हे सरकार हा ते बहुजन समाजाचे सरकार, हे सरकार सगळ्या समाजाच्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी सरकार. हांव केन्नाय म्हणटा पाकिस्तान जेन्ना सेपरेट जालें तेन्ना मुसलमान थंय गेले जे पाकिस्तानाचे आहात. पाकिस्तानाक रावपाक जाय, मुस्लीम एक कम्युनिटीचो देश जावपाक जाय. हिंदूय तेजे भितर गेले थोडे. हिंदुस्थानात मुस्लीम असलेले, हिंदू असलेले, ख्रिश्चन भाव असलेले आणि आज अकस्मात म्हणतात कोण कोण की बाबा मुसलमानाक जे मुसलमान हांगासर आसात ते तांकां घालयतले म्हणून, मायनॉरिटी आहात तांकां काडटले, सिटीजनशीप दिवपाक काडटले म्हणून. हे कशें जावंक शकता? जेन्ना हिंदुस्तान भितर जेन्ना कॅथलीक, मुस्लीम, हिंदू आणि आमी दलित जेन्ना ह्या देशा भितर आसा, ह्या देशाची प्रगती कोणी केल्या आणि ह्या सगळ्या समाजाच्या लोकांनी केली हे कोण विसरू शकना. आणि कोणाक तपासतात ना की ह्या लोकांक ह्या हिंदुस्थानांतल्यान भायर काडपाचे. आणि आमचो जो बहुजन समाजाचो जो नेता आहा, आमचो जो प्रायम मिनिस्टर आहा, जो मोदी, तो अशे इनजस्टिस कोणाचेर करचो ना. कारण हिंदुस्थानाची प्रगती, हिंदुस्थान मुखार हाडप आणि हिंदुस्थान आज अख्ख्या वर्ल्डा भितर टॉप लेवलाचेर दाखोवप, हेचेर सॅक्रिफायस, हेचेर जो कश्ट केला, हेचेर जी मेहनत केल्या ती आमच्या ह्या लोकांनी, मुस्लीम, कॅथलीक, हिंदू सगळ्यांनी, दलितांनी हेच्या भितर कोणी फूट घालपाचो प्रयत्न करचो न्ही. कारण आमचो देश जो आसा हो घटने प्रमाणे चलपाचो आसा. जो बाबासाहेब आंबेडकरान घटना दिल्या त्या घटने प्रमाणे मुखार वयतलो, हेच्या बद्दल कोणी डावट करपाचो ना.